कळसान मना पवित्र बलिदान आम्ही प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जेजू बळकतय म्हज्या मोगाच्या भावान आणि भयणीनो, क्रिसमस फेस्ताक आमी तयाराई करना साव लक्षिले दीस, लक्षिली तयाराई आणि आंतरिक रितीन आमी ह्या जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक तयाराई करूंक इगर्जमाता रितुजीची वाचपां आमकां उलो दितात. तर नाही केवळ बाह्य रितीची तयाराई बगार आंतरिक रितीची तयाराई. आणि कसली तयाराई? म्हजी प्रवृत्ती, आंतरिक प्रवृत्ती म्हणजे माय ॲटिट्यूड शूड बी टू रिसीव जीजस इन माय हार्ट. म्हज्या आंतरिक प्रवृत्तीन जेजूक म्हज्या काळजांत स्विकार करूंक म्हाका सादी जावंक जाय. हे मिसाचें बलिदान आनी आमी करचें हें नोवेन जावं दी आमकां एक वाट, आमकां एक ससाई जेजूक म्हज्या काळजांत स्विकार करूंक आनी ताच्या जल्माक भरपूर रितीन तयार करूंक एक आदार. आनी आतां हें पवित्र बलिदान भेटोवच्या फुडें आमची पातकां वळखून घेवया. आमी अस्कत, हे आमच्या अस्कत मनशांक भेटोवंक जेजू येता म्हणून प्रत्येक दिन ह्या पवित्र आल्तारीर उंडे आनी वायनाच्या रुपार तो येता. त्या जेजूक स्विकार करूंक आमकां आमी आयती करया. देवाची काकुळत आनी ताचे बोगसाणें जोडून घेवया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरकार देवाक आनी तुमकां भाव भयण्यो म्हजो गुन्यांव सारोवन सांगता. मनान चिंतून तोंडान म्हजो गोड अपराध सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयण्यो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझ्या परजेची मागणी दयेन आयक. आमचे मनशा सैम घेवन येता त्या तुझ्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोषता. तो वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचे इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गीतांच्या गीतांतले वसाप. आयक मुजो प्रेमी पळे तो येता. पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवून तो येता. मुजो प्रेमी एका चितला सारको, एका थारून मेरवा सारको. पळे आमच्या घराचे वंती फाटल्यान तो उबो रावला. जनेलांतल्यान तो भितर दिश्ट घालता. झाडांतल्यान तो भितर तिळटा. मुजो प्रेमी उलयता आनी म्हाका सांगता, उठ म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हज्या सुंदरे ये.
कित्याक पोळे हिवाळो संपलो, पावस येवन गेलो. पृथ्वीर फुलां दिसतात, गितां गायनाचो वेळ पावला. आमच्या देशांत कोवड्याचो साद आयकता. अंजुराच्या रुखार फैलीं फळां जावंक लागल्यान. दाखवाली फुलोन परमळटात. ऊठ म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हज्या सुंदरे ये. कडपाच्या वेरांनी गाटयेच्या आडोसांनी लिपोवन रावतल्या म्हज्या पारव्या, तुजे मुखामळ म्हाका दाखय. तुजो ताळो म्हाका आयकसो कर. कित्याक मधुर तुजो ताळो, सुंदर तुजे मुखामळ. देवाचे उतार्ये. सोम्या हांव दवरता विश्वास तुजे, देवून दिसर्गिता दया मुजे. सोम्या हांव दवरता विश्वास तुजे, देवून दिसर्गिता दया मुजे. नीतिवंतानो सर्गिता गाया, प्रीतिवंत त्रसणारा स्तुती करा. पिण्याचे किनारे संगीत करा, वाकणून सोम्याकास उल्हास पावा. सोम्या हांव दवरता विश्वास तुजे, देवून दिसर्गिता दया मुजे. सोम्याचे उतर ते करून स्पाळटा, कृत्यानी सर्ताच्या विश्वास दिसता. न्याय नीती सर्वेस मोगान दिता, ताच्या ते जतनेन हो संसार चलता. सोम्या हांव दवरता विश्वास तुजे, देवून दिसर्गिता दया मुजे. सर्वेस मोगाळ तो आमकां देखता, विश्वासी भुरग्यांची जतन घेता. भिरांकूळ मोरनातां आमकां राखता, दुकाळान तो आमचो जीव वाचयता. सोम्या हांव दवरता विश्वास तुजे, देवून दिसर्गिता दया मुजे. सोम्या हांव दवरता विश्वास तुजे, देवून दिसर्गिता दया मुजे. Service pura jai, service pura jai, service pura jai, service pura jai, service pura jai. Service por तुमचे सोबे आसो, तुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. हे म्हणून थोड्याच दिसांनी मोरी उडोवन सुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहरात थांबाथांबी केली. थंय साकरेच्या घरा भितर सरना एलिझाबेथीक तिणें मान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नांवान आयकनास तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडकी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरून व्हडल्या काळान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या पेटेक येवचें हें भाग खंय म्हाका फावो जालें.
तुझ्या नामाचो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली सर्वेश्वरान आपणाक कडेन तुज्यो संधी घडोवन येतल्यो म्हणून सत्मारलेली तूं कितली भागी देवाचे उतर हे जेजू बरकते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमी आयचें पयलें वाचप आयकलें खंयच्या पुस्तकांतलें तें गितांच्या गितांतलें अप्रूप आमकां ह्या पुस्तकांतावन वाचप आयकोंक मेळटा गितांच्या गितांतलें गितांचें गीत सॉंग ऑफ सॉंग्स पोरण्या तेस्तामेंतांतलें बोवा पुरबायचें पुस्तक दोगां मोग करणाऱ्या विशयांतलें वर्णन प्रेमी आनी प्रेमिका जर तो बूक तुमी व्हरून पळयशात 8 अध्याय त्या पुस्तकांत आसात थंय देव म्हणलो शब्दूच ना त्या पुस्तकांत प्रेमी आनी प्रेमिकाच्या दोगां मोग करणाऱ्याची मोगाची उतरां आसात थंय चेडू आनी चेडू दादलो आनी स्त्री प्रेमी आनी प्रेमिका आनी नांवां दिल्यान साल्मांव आनी शुलामायट म्हणून आनी हें पुस्तकां ह्या पुस्तकांतलें वाचप आद्वेंत काळार आमी जेजूच्या येण्याक तयाराय करता आसतना आमकां आयकूंक मेळटा आमकां वाचूंक मेळटा कित्याक काय ह्या पुस्तकाक हांवें सांगलें थंय देव म्हणलो शब्द ना त्या देखून जायते बायबल पवित्र पुस्तक तज्ञ जायत्या रितीन ताचो अर्थ दितात आमचो बायबल प्रोफेसर म्हणटालो ह्या पुस्तकांत चड उणें 32 तरांचे अर्थ समजून घेत म्हणून पण हांवें समजोवच्या प्रमाणे 2 रितीन हें पुस्तक आमी समजून घेवेत तुमकां पावट आसल्या वेळार हें वाचचें बोवा पुरबायचें पुस्तक कित्याक नवो तेस्तामेंत आमी सदांच वाचता पवित्र पुस्तक पोरण्या तेस्तामेंतांतले थोडे पुस्तक आमकां वाचूंकूच मेळनात बोवा प्रूप रितीन तें आमकां पयल्या वाचपांत ताची झळक मेळटा तातूंत केन्ना संदर्भ मेळटा पवित्र पुस्तकांतलें हें पुस्तक वाचचें बोवा पुरबायचें कित्याक ह्या पुस्तकाचो अर्थ समजून घेतल्यार त्या मिस्तीक जिणयेक आमकां लागीं पावता म्हणल्यार कांय दुबाव ना हांवें सांगलें 2 रितींनी हें पुस्तकाचो अर्थ समजूं येत पयलें स्वाभावीक रितीन म्हणजे लिटरल मिनींग कसलें लिटरल मिनींग त्या पुस्तकांत एका प्रेमी आनी प्रेमिकाचो मोग वर्णिता एका चेड्या आनी चेडवा मदलो एका दादल्या आनी स्त्रिया मदलो मोग हो स्वाभावीक रितीन समजूंक तर खंडीत एका दादल्या आनी स्त्रिये मदलो मोग पवित्र खंडीत पवित्र आनी त्या पवित्रपणाच्या मोगांत हांगा असले तुमी दादलो आनी स्त्री एक जाल्ल्यात तर हो पवित्रपणाचो मोग देवाचो मोग म्हणून समजून देवाच्या मोगांत एक दादलो आनी स्त्री वांटो घेता देव जावन आसा मोग आनी त्या मोगांत देवाच्या मोगांत एक दादलो आनी स्त्री एकामेकाचो मोग करता आसतना ती देवाच्या मोगांत वांटो घेतात म्हणजे दादलो आनी स्त्री एकामेकाचो मोग करता आसतना तो दैवीकपणाचो मोग जाता हो स्वाभावीक रितीन समजोवचो अर्थ आनी एक अर्थ आसा सांकेतीक रितीन सिंबॉलीक मिनींग आतां ह्या सिंबॉलीक मिनींगच्या अर्थार ह्या आद्वेंताच्या काळार आमकां हें वाचप कसलो हो सांकेतीक रीत प्रेमी म्हळ्यार देव प्रेमिका म्हळ्यार हांव आनी तूं प्रेमी म्हळ्यार देवाचो मोग प्रेमिका म्हणजे म्हजो म्हज्या आत्म्याचो मोग
हे वचप सांकेतीक रितीन पोरण्या तेस्तामेंतांत देवान इस्रायलाचो मोग करतना इस्रायल परजेचो मोग करता आसतना देव जावन आसा प्रेमी इस्रायल परजा प्रेमिका. देवानी इस्रायल परजे मदलो मोग वर्णिता हे सांकेतीक रितीन. जर नव्या तेस्तामेंतांत हो मोग तर जेजू क्रिस्त आनी इगर्ज माता. जेजू क्रिस्त प्रेमी आनी इगर्ज माता प्रेमिका. जर वैयक्तीक रितीन पळोवचें तर देव जावन आसा प्रेमी आनी हांव म्हजो आत्मो म्हज्या मागण्याचें जिवीत हांव तें प्रेमिका. आत्मो प्रेमिका आनी देव प्रेमी. मागणें म्हळ्यार देवा आनी म्हज्या मदलो तो मोगाचो संबंद. कुर्साचो सांजो हांव मागण्याच्या जिवितांत अभिवृद्धी कशी येता म्हणून समजून घेवंक तेंच गीत गायता कॅन्टिकल ऑफ कॅन्टिकल्स स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल. तर आज हें वचप आमकां आदवेंताच्या काळार क्रिस्मसाच्या थोड्या दिसां पयलें आमकां वचूंक मेळटा आसतना आमच्या क्रिस्मस फेस्ताक ह्या दिसांनी क्रिस्मस फेस्ताक तयारेक आसतना आमकां कशें हें तयार करूंक साध्य जाता कुमोग करता त्या विशयान थोडो नियाळ पळया. आयच्या ह्या वचपात दुसरो अध्यायांत हें वचप कशें सुरू जाता. आयक म्हजो प्रेमी पळय तो येता. पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवून धांवून येता. माय बिलवेड इज कमिंग टू मी. आदवेंताच्या काळार आमी समजत आसतना देव प्रेमी तो भेटूंक येता प्रेमिकाक मनशाक. तर पयली संगत आमी समजोवचें देव मनीस जालो न्हय आमचे इनिशिएटीव बगार देव मेळोवंक येता आमकां. ताचो मोग तो आमकां मेळोवंक येता. जायते फावटी आमी चिंतचें आमी देवाक भेटोवंक येता आमी देवाक मेळोवंक येता. हें गितांतलें गीत म्हणटा म्हजो मोग करणार म्हजो प्रेमी म्हाका भेटोवंक येता. तर क्रिस्मस फेस्त जें देव मनीस जाल्लो देव आमकां भेटोवंक आयिल्लो न्हय आमी ताका भेटोवंक येवचें. पळया हें जावन आसा प्रत्येक रितीन क्रिस्तांव धर्माचें विशेश लक्षण. उरल्या सर्व धर्मांनी भक्तीक देवाक भेटोवंक येतात. तांचें प्रयत्न करून देवाक भेटोवंक येतात आनी तांकां देव मेळटा वा ना. पूण आमचो देव विशेश देव जो तो आमकां मेळोवंक येता. गॉड कम्स टू मीट अस दो वी आर वीक. आमी अस्कत आमी अबल आमी फातकी व्हडना. देव आमकां मेळोवंक येता आमकां भेटोवंक येता. न्हय गी तेंच जेजून केल्लें नव्या तेस्तामेंतांत जें आमी आयकता तो गेलो जाकेव ताका पळोवंक मात्र आशेतालो पूण जेजून सांगलें जाकेवा साकला देव आज म्हाका तुमगेर येवंक जाय. देव आमकां भेटोवंक येता. हांव फावो ना म्हणून समजलें. जें कितें तो सिनेगोगाचो अधिपती जेजू लागीं येता आसतना हांव तुका म्हज्या घरा स्विकार करूंक फावो ना. जेजू म्हणटा हांव तुज्या लागीं येता. जायरसाच्या दुवेक तें अंतरलें तें कटल्यार न्हिदून आसलें आनी जायराच्या घरा जेजू येता. खरी एक पोटी आमी जेजूच्या जिवितांत पळयता जेजू पातक्याच्या घरा जेजू अबलाच्या घरा अस्कताच्या घरा भेट दिवंक येता. म्हणजे देव आमकां मेळोवंक येता. न्हय आमची भेट प्रमुख आमची भेट पयली बगार जेजून ह्या देवान आमकां भेटचें पयलें. त्या देखून जो हांव पयल्या ताच्या पत्रांत म्हणटा न्हय आमी देवाचो मोग करता बगार देवान आमचो पयलो मोग केला. ही पयली संगत आमी आज उगडास करची. क्रिस्मस फेस्त म्हणजे देवान आमकां भेटोवंक येवचें. केदें व्हरतें हें भाग. देवान आमकां भेटोवंक येवचें केदें व्हरतें भाग. दुसरें ह्या वचपांत गितांत आयकूंक मेळचें आमकां परत परत शब्द 3. पयलो शब्द आयक. दुसरो शब्द पळय. तिसरो शब्द अनुभव कर. 3 शब्द हे परत परत आयकूंक मेळटा आमकां. पळय प्रारंभ
आयक म्हजो प्रेमी, पळय तो येता, म्हाका भोगता. हे 3 शब्द ह्या क्रिसमस फेस्ता वेळार भोव गरजेचे. आयक, पळय आनी अनुभव कर. आयक, आमी आयकता, जायते आयकता, पूण जे आयकता देवाच्या उतराक, म्हज्या प्रेमीच्या उतराक, जायते आमी आयच्या चलते जिवितांत जायते आयकता. थोडे फावटी आमच्या घरात टीव्ही सकाळी ऑन केल्ली सांजे भितर ऑनूच आसता, ती ऑफ करची. करंट गेल्यार मात्र घे म्हण थोडे फावटी करंट गेल्यार ऑफ जाता, आवाज करूनच आसता. पूण त्या मदें आयक कोणाक? तुज्या प्रेमीक. आयक देवाच्या उतराक. देव आमच्या लागीं उलयता. जर तो मनीस जावन येता आमच्या लागीं उलयता. भावनो भयणीनो, जर आमी आज आमची सर राटवाडी पळयतून सकाळी 6 वरां हांगासर आमी आयल्या तर न्हय गे आयकोंक, त्या आमच्या प्रेमीक आयकोंक. जेजू आमचो प्रेमी, त्या प्रेमीच्या उतराक आयकोंक खंडी जावन आमी धन्य. दुसरें, पळय. आमच्या सालत्या दोळ्यांक पळोवंक दिसचे जे गर्देनांत गोठांत एक अबल भुरगो जल्मल्ले. पूण पळय तुज्या भावार्थी दोळ्यार. पळय तुज्या सालत्या जिवितांत जावचें घडितां देवाचो हात म्हूण पळय. जो प्रेमी तुज्या जिवितांत आसा, जे सालत्या जिवितांत घडता, तो प्रेमीचो हात. आज म्हज्या जिवितांत म्हाका दूख भोगता, म्हाका पिडा येता, म्हाका कश्ट आसात, हें पळय. न्हय तुज्या दृश्टीन, बगार प्रेमीच्या दृश्टीन पळय. आनी तिसरें, अनुभव कर. एका प्रेमी आनी प्रेमिका मदलो मोग तो म्हजो आनी जेजू मदलो मोग. तो अनुभव कर. तो तुजो मोग करता. जेन्ना एकलो व्यक्ती म्हजो मोग करता आसतना कसलें म्हजें भोगाप, तो अनुभव सांगूंक जायना. पळया, जर हांव तुमचे लागीं विचारता, तुजी आवय तुजो मोग करता गी? वय मोग करता. कितलो मोग करता सांगूंक जायना. आवय मोग करता म्हूण समजता, पूण कितलो मोग करता समजूंक जायना. तो अनुभव मात्र. त्या देखून गिताचें पुस्तक आमकां सांगता, ह्या दिसांनी क्रिस्ताचो मोग अनुभव करया. आनी आमी हांगासर आयल्या क्रिस्ताचो मोग अनुभव करप. कोणी एकलो सांगूंक साध्य ना म्हजो अनुभव कितलो, तुजो अनुभव कितलो म्हण आमकां तुलन करूंक साध्य ना. तें वैयक्तीक, तें आंतरीक, तें म्हज्या आनी प्रेमी मदलें मात्र. लवर एंड द बिलवड विल एक्सपिरियन्स दॅट लव. तो अनुभव तूं करताय. त्या देखून हे 3 शब्द आयक, पळय आनी अनुभव कर. आनी तिसरें आनी निमाणें, हो प्रेमी येता. हें आयचें गणीत अशें आसा. प्रेमिका कुडा भितर आसा घरांत. जणेलां ताका दिसता. प्रेमी वयर तावन धांवन येता, गुड्या तावन पर्वता वयल्यान उडयो मारून येता, जणेला लागीं येता आनी म्हणटा, उठ म्हज्या सुंदरे, म्हज्या काळजाच्या गोंड्या, उठ. उठ म्हज्या काळजाच्या गोंड्या, म्हज्या सुंदरे ये. हाचो सांकेतीक अर्थ कसलो? प्रेमिका कुडा भितर आसा. कुडा तावन भायर येवंक जाय, उठून येवंक जाय. आतां उठ म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ रिमूव ऑल युअर अटॅचमेंट्स. तुज्यो त्यो सर सांकळी बांदपास परत सोड. हे म्हजें सांगात. उठ. पळय खरें अपुरबायचीं उतरां ही. उठ म्हज्या सुंदरे, म्हज्या काळजाच्या गोंड्या ये. मोगान प्रेमी सांगता. आनी म्हणून उठ, एरायज. नव्या तेस्तामेंतांत जायते फावटी आमी हो शब्द आयकला, उठ. पातकांत म्हज्याच हांकारांत, म्हज्याच गर्वांत हांव आसल्या वेळार हांव न्हिदून आसलें बरें. जेन्ना हांव हे उपर सांकळी सोडटां, म्हजें पातकाचें बोगसाणें मागतां, जे हांव म्हज्या प्रेमीचो ताळो आयकतां, उठतां आनी वेतां. न्हय गी तो वेचीक पूत जेन्ना बापायच्या मोगाचो अनुभव जाल्लो म्हणलो आपणांतल्याक, हांव उठतलो आनी येतलो म्हज्या बापायच्या घरांत. थंयच आज हो शब्द आमकां अर्थ दिता. जर आमी आमच्यात
पाशावांक हांकाराक जिद्दाक मोसोराक वळख जावन कुडा भितर फिचर जाल्या तर आज आमकां प्रेमी म्हणटा उठ ये. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो 3 संगती ह्या क्रिसमस फेस्ताक तयार जावन आमी समजल्या. कसल्यो 3 संगती हांव परत सांगता. पयले, देव आमकां भेटोवंक येता. न्हय आमी देवाक भेटचें मात्र पयले तो आमकां भेटोवंक येता. गॉड कम्स टू मीट अस. जीजस कम्स टू मीट अस. जेजू आमकां मेळोवंक येता. हें आमचें क्रिसमसाचें फेस्त. दुसरें, आयक पळय आनी अनुभव कर म्हणले शब्द. आयकता हांव देवाच्या उतराक, भावार्थाच्या नदरेन हांव पळयतां आनी तो म्हज्या जेजूचो मोग हांव अनुभव करतां आनी त्या मोगांत हांव वाडटां. आनी तिसरें, उठ. आमकां ह्या दिसांनी संदर्भ आसा खुमसार जावं. पळया त्याच कारणा खातीर प्रेमीचो ताळो तो. जर आमी आयकोचो खुमसारान ताळो न्हय एका याजकान बसून तुमची पातकां आयकोवची, बगार तो प्रेमीचो ताळो उठ ये. तर तो साक्रामेंत आमी अनुभव करया. प्रेमीचो ताळो उठ आनी ये. भावन आनी भयणीनो, जावं दी आमचें क्रिसमस आंतरीक रितीन बोवा पुरबायेचें. देव आमकां भेटूंक येवन ताचें उतर आयकोन भावार्थी नदरेन पळोवन ताचो अनुभव करन आमी आनी जेजूचो तो मोगाचो संबंद वाडोवंक जावं दी हें कारण. जेन्ना जेजू आमकां भेटता आमी आमचेतल्या दवरना, आमी वेता भायर उरल्यांक भेटोवंक. पण आयच्या वांजेलांत मोरी आपल्या कुशव्यान जेजू घेता. जेन्ना जेजू तिचे थंय आसा तिका ते प्रेरण एलिझाबेथा लागीं वचोंक. त्या देखून जेन्ना जेजू म्हाका भेटता, जेन्ना जेजूची भेट म्हाका जाता, हांव म्हजेतल्याक थंड रावना, हांव येता हेरांक तो संदेश दिवंक. त्या देखून आमी क्रिसमसाचो संदेश हेरांक दिता आसतना पयलीं समजूया जेजू म्हजे थंय आसा, जेजूचो मोग म्हजे थंय आसा, तो मोग हांव हेरांक दितां. अशें जावं दी आमचें हें नातालांचें फेस्त बोवा पुरबायेचें आनी आंतरीक रितीन जेजूच्या मोगाचें एक तें गडीत आनी तें बोगापूर. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हें तुमच्या तांतलें बलिदान प्रमाणाक आनी मैमीक आनी आमच्या केपेक सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे खाकुलतीन तुनसूं आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक तीन वासुया. वयशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा, सर उकाणी आनी सर उतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. हो कायदो तो येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान हांव करमरयेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें.
तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाकडण्याची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळ बरा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान मुसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे ताका जय मुसर्गी तुका जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सगळे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावर तसो गुट परगटुया. तुझ्या कुसामी पुन्हा जीवन पुन्हा वरवी तुवे आमकां सोडलाय सुमिया संसाराच्या सोडवोतारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा लुईस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवलेल्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन. जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां तें मागणें बोगान भक्तीपणान सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र तुजें राज चमकय तुजी कुशी सर्जार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यां सोंसा तशें आमची पदकां भोगूस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वैतांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार.
दये करून ह्या जिवितांत सवस्त कायम दी. सर्गीचे भाग आणि आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कोर्टेन सर पातकांतल्यान सुटय आणि सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक चलती पदवी महिमा तुजी सदांच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सोय आसो. भाव भयणीनो, एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमचो मोग करणार जेजू आमचो प्रेमी आमच्या काळजांत येता. ताका स्विकार करूंक आमकां सामे आयतें करया. आपले जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणांत भाग घेवची आमी सुमेस्तां सुभागी. सोम्या तुमचे दर्शे म्हाका फोवना म्हज्या उतरान म्हाका मेळटलें. क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. भोव वर्त्या आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटांत आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका कालती रावाशें कर आनी हे परी आत्म्याचें आनी कुडीचें तारण सुभामपणान आमकां मेळो. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. प्रागच्या बळक जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इस जावन येयलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून जेजू शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशा. आमची ते सवां
आमच्यो गरजो आमची प्रार्थना जेजू बाळका मुखार आमी दवरया. जायत्या जाणांनी हांगासर आमकां मागोवंक विचारलां, तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्तांव भावांनी सयत हांगासर एका कागदाच्या कुडक्यार बरोवन तांची इरादे हांगासर घाल्यात, तांचे खातीर आमी मागता. सर्व आमच्यो गरजो आमचे इरादे आमची आशा आनी आवडे जेजू बाळकाच्या पांय तळ दवरून सांगता म्हणया, ये भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी हाज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक हे नाय आनी तुज्या बेसावान आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो, नमान मरी कृपे भरले समय तुजे सांगता, स्त्रियां मध्ये तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट गोश्टीन जेजू. देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी 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 देवाचो पुत्र मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचेर. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर. जेजू बाळकाक मागणें. ये अजपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुडची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. कितलें बिरमोदीन भरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवली. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निराश तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र सांगता. उपकार आमी बावड्या सर्व आमचे इरादे परिपूर्ण जाल्ल्या पासून जायती कुमोक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रितीन आपल्या लाभल्या जेजू बाळकाच्या मजतीन मौनपणी उपकारी काळजान जेजू बाळकाक अर्गां दिवया. अर्गां मागणें. ए भोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी बरें केल्या. तूं जावन आसा आमचो रस. तुमी दिमी गेले डिस्टन्स आतां पिडेस्तांचेर हांव मागणें करता. तुमचे थंय आसची पिडा जावंक पुरो ह्या तुमच्या शेजाऱ्यांचे तुमच्या घराक कोणाय पिडेत आसत तांचे खातीर आतां एक घडी भर मागया. सर्गीच्या भोव दयाळ बापा, तुवें तुज्या पुताक जेजूक ह्या संवसारीन धाडली पिडा गूण करूंक दैवीक वैज तो जालो. ह्या तुज्या दैवीक वैजाच्या सक्तेचेर आमी पात येता जेजू. ती सकत ह्या घडये
हांगा जमलेल्या समेस्तांचेर आनी तांच्या मोगाचेर वळोवन दी. तांची पिडा गूण जावं ह्या पिडा सोसून व्हरूंक तुजी कुशी तर करपा तांकां लाबो. काड तांचे वयले सर्व कश्ट, तांची बेजाराय, तांचें दूख, तांचे वळवळे गूण कर सोम्या तांकां आपड सोम्या. तुज्या विशेष सक्तेन, तुज्या दैवीक सक्तेन तांची मानसीक खंत आनी बेजाराय, आंतरीक पिडा ह्या दैहीक पिडा कसलीय जावं ती सर्व तुज्या सक्तेन ते तूं आपोण तांकां गूण कर. अशें तांणी बरें जावन तुका सदांच हरसूक तूं तांकां फोबो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन.